हो सरकार अपेक्षित हारिल्लो आसा। गोंयकारांच्या प्रश्नांक उतर मेळना। भाजपाचे कार्यकर्ते सुद्धा आयज दुखी आसा। तांकांय सरकार बदलिल्ले जाय। सगळ्यांक दिसता आता पर्याय म्हळ्यार काँग्रेस अशें गिरीश चोडणकर उलयला। तशेंच युती अजून कोणा बरोबर जाल्ली ना। वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांकडेन उलोवणी चालू आसा म्हण मुखार तांणी सांगला। आरडीएक्सो खातीर कासावलीच्यान प्रसाद नाईक। सरकार अपयशी ठरलेलो आसा। हो सरकार फेल जाल्लो आसा आनी गोंयकारांचे जे प्रश्न आशिल्ले ते प्रश्नाक उत्तर मेळना। गोंयकारांक ट्री लिनियर प्रोजेक्ट्स नाका, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता तेजेर सरकार कांय उलयना। म्हारगाय वाडटा, म्हारगायेचेर कांय ना, सरकाराचें ना। बेरोजगारी वाडटा, लोकांक जॉब्स ना, लोकां भितर फ्रस्ट्रेशन तेना, धंद्याक मंदी आयिल्ली आसा, सरकाराची फायनान्शियल पोजिशन काबार जाल्ली आसा। डे टू डे मर्डर रेप जाल्ले आसा, तेजेर इन्वेस्टिगेशन जाना, कोणा अरेस्ट जायना। सो सगळेच हे आसा, सगळो समाजाचो लोक दुखी आसा। एक ठरावीक लोक खुश ना, म्हणजे खुद्द भाजपाचे कार्यकर्ते, भाजपाचे जे वावुरपी आसा जेणी पक्ष उबारलेलो आसा ते सुद्दां दुखी आसा। तांकां सुद्दां दिसता की हो सरकार वचपाक जाय आनी सगळ्यांक दिसता की पर्याय म्हणजेच काँग्रेस, कारण काँग्रेस म्हणजे गोंय आनी काँग्रेस म्हणजे प्रोग्रेस। सांगतात की आमच्या काँग्रेस पक्षाचे जे सगळे वरिश्ठ लिडर आसात ते सगळ्यांक कन्सल्ट करून त्या हेजेर सगळ्यांचो व्ह्यू घेवन ते करतले म्हणून। ते अजून प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो ना। प्रोसेस कंप्लीट जाल्ले त्या बरोबर अनाउन्स करू। गोवा फॉरवर्डा कडेन कितें जालां अशें आयकूंक येता तुमचें? अजून मेरेन आमचे अलायन्स कोणा बरोबर जालें ना, पूण आमचे वेगळे वेगळे लिडर वेगळे वेगळे लोकां कडेन उलोवणी चालू आसा।